बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशींतल्यान सर्गेस्त अनिल साळगांवकाराचे पूत अर्जुन आनी समीर साळगांवकार निर्दोश सुटले. कायद्यांतले टॅक्निकल गजालींचेर बोट दवरून साळगांवकार भावांनी कोर्टा मुखार निर्दोशत्वाचो दावो केल्लो. एखादो गुन्यांव घडल्या उपरांत कागाळ करूंक 3 वर्सां मेरेन प्राझ आसता. 2009 ते 2010 मजगतीं जाल्ले हे प्रकरणाचेर कागाळ 4 वर्सांनी 5 ऑगस्ट 2014 केल्या. कागाळ करपाचो प्राझ फेब्रुवारी 2013तच सोंपता म्हूण साळगांवकारांनी दावो केल्लो. कोर्टान दोगांचेय म्हणणें मानून घेवन तांकां आरोपांतल्यान मुक्त करपाचो निवाडो दिलो. कागाळ करपी खंड संचालकाक 2009त बेकायदेशीर मायनिंग चलता म्हूण खबर आशिल्लें. मात 15 सप्टेंबर 2014 दिसा केल्ले कागाळीचेर चार्जशीट करूंक 15 मार्च 2016 मेरेन वेळ लागलो. तेन्ना कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद करूंक शकना अशें निरीक्षणूय कोर्टान नोंद केलें. 2009 ते 2010 मजगतीं घडिल्ल्या कथीत बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशींत सरकारान खबर आसूनय कागाळ नोंद केली ना, कारवाय केली ना आनी आतां इतल्या वर्सांनी मिनेरांचेर कारवाय जावंक शकना हो मडगांवच्या खासा कोर्टाच्या निवाड्याचो सध्या मतीतार्थ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.